आमच्या सरकारात भ्रष्टाचार वाढत चालला, मान्य केले स्वतः मंत्री रोहन खंवटेन. धरले जबाबदार वरिष्ठ नोकरशांक, तो वचना अजून सचिवालयात. ड्रग्सांचे महत्वाचे रॅकेट उक्ताडार. हणजुणे पुलिसांक सापडली रासायनिक ड्रग्स तयार करपी प्रयोगशाळा. एका ऑस्ट्रियन नागरिकाक अटक. 1 कोटी रुपयांची घुवळी वखदां जप्त. विरोधकां वांगडा मंत्री रोहन खंवटेनय केली पीडब्ल्यूडीचेर टिका. उदका पुरवण जाग्यार घालपाची मागणी. काँग्रेस आमदारांक जाय फुडल्या म्हयन्या भितर कुंकळ्ळें सेगीत उदक. दालगात कोंकणी अकादमीन केले वर्सुकी पुरस्कार जाहीर. मेर्शेचे कोंकणी कला केंद्र आणि फादर मायरन बार्रेटोक पुरस्कार. येवकार, हा उर्वशी नायक. आता पळोवया खबरो विस्तारान. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार कामार नाशिल्ल्यान फकत प्रशासन कोसळ्ळा इतलीच मंत्री रोहन खंवटेची कागाळ ना. ताचेकूय फुडें वचून तो म्हणटा ताच्या सरकारान भ्रष्टाचारय वाडला, मात ते खातीर तो जापसालदार धरता नोकरशांक. तो स्वता अजून मंत्रालयान वचपाक लागिल्लो ना. अपक्ष मंत्री आशिल्ल्या रोहन खंवटेन कांय दिसां फाटीं जेन्ना सांगलें आपणे सचिवालयात वचपाचेंच बंद केलां, तेन्ना पर्रीकार सरकारच लजेक पडिल्ले. ब्रिस्तारा ताचेर परत विचारले तेन्ना ताणें सांगलें तो अजून मंत्रालयाक वचपाक लागिल्लो ना. भाजपाच्या गाभो समिती कडेन हाचेर चर्चा जाल्या आनी तांणी डिसेंबराच्या दुसऱ्या सप्तका मेरेन सगळे जाग्यार घालपाचें उतर दिलां. बीजेपीच्या कोर कमिटीन मिटींग घेतली. बीजेपीच्या कोर कमिटीन मेळून बीजेपीच्या कोर कमिटीन सांगलां बाय 1st or 2nd वीक ऑफ डिसेंबर आमी तो सगळो इश्यूज क्लियर करून घेतात. दे हॅव अंडरस्टूड वॉट द इश्यूज वेर. दे हॅव अंडरस्टूड दॅट लॉट ऑफ थिंग्स नीड्स क्लियरन्सीस. आनी जेन्ना अकाउंटेबिलिटी आमदाराची नाल्यार मंत्र्याची आसता लोकां कडेन तेन्ना एक क्लियर आसता की कामां जावपाक जाय जाल्यार ब्युरोक्रेसी फाल्यां ठप्प करून बसूंक शकना. ताज्या खातीर जितले विचार आशिल्ले ते ऑलरेडी मुख्यमंत्र्याक कन्वे केलेच. ताज्या बरोबर तांच्या कमिटीकूय कोर कमिटीकूय सांगिल्लें आसा. लोकशाही सुस्त जाल्ल्यान फायली घोळनात इतलीच रोहनाची कागाळ ना. ताच्याकूय फुडलो आरोप ताणें केला. नोकरशहांक चड अधिकार दिला, ताका लागून भ्रष्टाचारूय चड वाडला अशें ताचें म्हणणें. आपल्याच सरकार वाडिल्ल्या भ्रष्टाचाराचेर स्वता एक मंत्रीच कितें म्हणटात ते पळयात. नो, आय हॅव नॉट स्टार्टेड गोईंग. I haven't gone to the secretary till date. Ata I have been made to understand a lot of files have started moving, which we have taken up as issues, and there is no illegality in anything. Very legal, very clear. Tendencies cannot be kept when they are priorities. म्हणला मरे फाटी सांगला मरे 3 महिने 3-3.5 महिने चल्ला म्हणून आता 3-3.5 महिने पयलीं सारकें आशिल्लें म्हणून. कितें जाता, पावर करप्ट्स. एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली. ते तुमी सगळं खबर काडपा जाय. मुख्यमंत्री घरान आसतकर मुख्यमंत्री ना म्हणून ताचो फायदो कोण घेवंक शकता हें हांवें सांगपाची गरज ना. इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स आर डुईंग देयर वर्क, सो डिलिव्हरीज आर रिक्वायर्ड. परवरीच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. हणजुणे पुलिशेन आकांताचे ड्रग्सांचे रॅकेट उक्ताडार हाडला. 1 कोटी रुपयांची घुवळी वखदां आशिल्ली रासायनिक ड्रग्सांची प्रयोगशाळाच पुलिशेक मेळ्ळ्या. ती चलोवपी ऑस्ट्रियन नागरीक क्रिस्टियन कॉलेराक अटक केल्या. तो भाड्याक रावता त्या बाजारवाडो हणजुणेच्या घरार धाड घाली तेन्ना पुलिशेक हो रासायनिक ड्रग्सांचो सांठो सापडलो. तातूंत द्रव स्वरुपांतल्या एम्फेटमायनाचो आस्पाव आशिल्लो. ह्या ऑस्ट्रियन पर्यटका कडल्यान चरस आनी MDM ही घुवळी वखदाय पुलिशेन जप्त केल्यात. ते भायर ताच्या भाड्याच्या घरांत द्रव स्वरुपांतली घुवळी वखदाय मेळ्ळी. NDPS कायद्या खाला ताचे आड गुन्यांव नोंद केला आनी फुडली चवकशी सुरू आसा अशें पुलिसेन सांगलें. ह्या गुन्यांवकारा वांगडा घुवळी वखदां विकतेल्यांचे जाळ आसा काय कितें हाचोय पुलीस सध्या तपास करतात. पणजे आनी हणजुणेच्यान गोवा 365 ची टीम. गोंयाक सतावपी उदकाच्या प्रस्नाक लागून विरोधी आमदारच न्हय, सत्ताधारी मंत्री बेजार आसात. पिवपाक तशेंच शेतकारांक शेतां खातीर भौशीक बांदकाम खात्यान उदक सोडपाची मागणी काँग्रेसीचो आमदार क्लाफास डायसान केल्या. जाल्यार महसूल मंत्री रोहन खंवटेन सुदीन ढवळीकाराक पत्र बरोवन नव्यो उदका जोडण्यो दिवप बंद करपाची मागणी केल्या. परवरीचो उदका प्रस्न जाग्यार घालपा खातीर महसूल मंत्री रोहनान भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकाराक पत्र बरयलां. गोंयकारांची उदका गरज जाणून घेवचे पयलीं नव्यो उदका जोडण्यो दिवच्यो न्हय अशें रोहन म्हणटा. ते खातीर मंत्र्यान अधिकाऱ्यांक तशे आदेश दिवचे अशें तो मागता. People of Porvorim are facing a lot of water problems from the time of Ganesh Chaturthi.
We have had lot of review meetings. We have had one meeting with Minister PWD also. पण उदकाचे इश्यूज जे आहेत ते सॅटिस्फॅक्टरी रिझॉल्व जावना. लास्ट 4-5 दीस उदक आयला खरें, पूण जे इश्यूज कंटिन्युअस आसात, मे बी तिलारी एवरी इयर बंद जाता, breakdowns, electrical shutdowns are become part and parcel of water supply आणि पर्वरी टेल एंडाक आशिल्ल्याक प्रॉब्लेम आसा. एक वाटेन आमी आमची स्वताची हे ओवरकम करपाक 20 MLD टँक प्लॅन केल्या, पूण ती सुरू जावपाक आनी 8-10 म्हयने वतले. म्हणून PWD मिनिस्टराक बरयलां की इमिजिएटली इंटरव्यून कर आनी हो इश्यू सॉर्ट आउट कर. आनी तितल्या पर्यंत सगळीं वॉटर कनेक्शनां रेजिडेन्शियल, कमर्शियल, इन्स्टिट्युशनल सगळीं बंद दवर, नवी कनेक्शनां रिलीज करपाचें. वेन वी आर नॉट सफायसिंग आवर प्रेझेंट रिक्वायरमेंट, इट इज नॉट जस्टिफाईड दॅट वी गिव्ह न्यू कनेक्शन्स. उदकाचो प्रश्न जाग्यार घालपा खातीर 2 म्हयन्या पयलीं पत्र बरोवनय मंत्र्यान कांयच प्रतिक्रिया दिली ना अशें कुंकळ्ळेचो आमदार क्लाफास्ट्रायस म्हणटा. शेतकारांक शेता खातीर डिसेंबर म्हयन्यांत उदक सोडपाक जाय अशेंय ताचें म्हणणें. आतां मिटींग येयल्या ते सांगताय आतां 22 तारखेर कंप्लीट जाता म्हणून डिसेंबराच्यान. 22 तारीख कंप्लीट करून तें उदक सोडून लोकांक तोरी हें घालून तें शेत केदो रोवपा तें म्हाका खबर ना. आनी आतां तो एक इंजिनियर सांगता, ही सांगता वॉटर रिसोर्स जो 14 वर्क डिविजन 14 तो म्हणटा आयज कॉन्ट्रॅक्टर काम करता म्हणटा सँड मेळना. ताका लागून म्हणटा तेंगे काम आतां हेड अप जावन उरलां. तें डॅमेज जालें तेंगे एवरी मन्सून आतां कॅनल डॅमेज जाताय. सो ते मागीर ते ह्या म्हयन्याक रिपेर करताले वर्सान वर्स. सो आतां तो म्हणटा सँड ना ते प्रमाणे हें जाता. सो हांव गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करता सँड आतां आमगे गोवोरमेंट तो तेणें बंद केला, लायसन्स इश्यू कोनाय लोक घरां कामां बंद उरल्या ते कितको चलोवपाचें. आनी हे व्हडले गोवा फॉवर्ड आपले हे वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट आपल्याक म्हणटा हे गोंय चलयताय विजय आनी जोकियाले आसा हिंगा कुंकळ बंद सगळे जाल्यार लोकांक हिंगा उदक ना. उदक सोडयले तुमगे डिपार्टमेंट वॉटर रिसोर्स कसो लागून तुम जवळून जाय तुम पास करून हाडयता ना. तुम सबसिडी हें दिया रॅम दिया एकोच दिया कॉन्ट्रॅक्टराक. मलेशियासून तुमी इनपूट करून हाडयतो तो दियाय कॉन्ट्रॅक्टराक. जाल्यार 5 तारखेर ओपनिंग आसा लास्ट फेज. सो ते सायडीन तेणें केपेच्यान काम स्टार्ट केलां. सो आतां ते कॉन्क्रीट वर्क आसा तें कोडे कोस ना म्हणटाय ते करपाक. आतां ते कोस ते धोड बांदतले ते मोळे ते डॅमेज करतले उदक येतले. तेजेर हांव मागोता मिनिस्टरा कडेन चीफ इंजिनियरा कडेन वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट तेजेर लक्ष घालपाक. तेंगे हो सावथ गोवा चीफ आसतो आतां विजय सरदेसाय ते आपल्या गोवा फॉवर्डा पोर्टफोलियो म्हणटा वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाचो तेणें मागीर चोवपाक जाय हिंगा. ही आतां कामां ही सगळीं इरिगेशन आतां ही आतां सोडना जाल्यार लोकांच्या शेत जांद्रा वचून लोकांक शेत रोवपाचें. आतां ह्या म्हयन्या भितर हें डिसेंबरा म्हयन्या भितर तें काम कंप्लीट जावपा जाय. आतां तेंका गोवोरमेंटान कोर्स घेवन दिवपाचो. सो हांव मागोता हांवें सगळे डिपार्टमेंटा आतां हे वॉटर रिसोर्साचे 5-6 जाणां इंजिनियरां हांवें आतां मिटींग घेतल्या आनी तेंकां सांगिलां म्हाका बिफोर क्रिसमस पासून ते हें करून म्हाका उदक सोडून दिता म्हणून एश्युरन्स दिला. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार आनी पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. 11 डिसेंबराच्यान सुरू जावपी म्हयनोभराच्या संसदेच्या अधिवेशनात MMDR कायद्यांत बदली करपी मायनिंगाचे बिल येतले. केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक म्हणटा फायल प्रधानमंत्र्याच्या कार्यालयात पावल्या आनी रोखडीच मंत्रिमंडळा मुखार येतली. मात बिल येतले काय कितें हाचेर तो म्हणटा येवप शक्य आसा. मायनिंगाचे विधेयक संसदेत येतलेच अशें आयुष मंत्री आनी उत्तर गोंयचो खासदार श्रीपाद नाईक ठामपणान सांगता. मात 11 डिसेंबराच्यान सुरू जातल्या अधिवेशनात हे बिल येतले अशी आस्त सध्या मायनिंग अवलंबीत धरून आसात. पळयात श्रीपाद भाऊ ताचेर कितें म्हणटा तो. साधारण आज कॅबिनेटीक वचपाक PMO पर्यंत फायल पाविल्ली आसा आनी येणाऱ्या 11 तारखेच्या हातून म्हयनोभर अधिवेशन आहा ते हातून येवपाची शक्यता आसा. ह्याच अधिवेशनात फायल कॅबिनेटाक ऑलरेडी प्रायम मिनिस्टरा कडेन पाविल्ली आसा. आमच्या मतान येन्ना जावंक जाय आशिल्लें कारण जे आमकां एक आश्वासन मेळिल्लें की कितें ना कितें आमी तोडगो ताचेर काडुया आनी त्या आदाराचेर आमी लोकांक म्हणजे जे मायन एफेक्टेड जाले तांकांय सांगिल्लें की नोव्हेंबर डिसेंबर पर्यंत हें जातलें म्हणून. त्यामुळे आमचे परत थोडोसो डिले जरी आसा असो CM दुयेंत पडले कारण काही गोष्टी इल्ल्यो डिले जायत गेल्यो परंतु आता त्यो फुडें वतल्यो. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशान ते सगळें जाल्लें आसा. गोंय सरकारान बंदीची करूं ना. गोंय सरकारान फक्त हाका इल्लिगल कितें आहा तें लीप करपाचो प्रयत्न सुरू केल्लो. बंदी गोंय सरकारान करूं नाशिल्ली. अधिवेशन सुरू जाता तेन्ना 30 दीस दिल्ली जंतर मंतराचेर धरणे धरपाचे मायनिंग अवलंबितांनी थारायला. श्रीपादाचो ह्या धरण्याक तेंको आसा.
ताका लागून सरकाराचेर दबाव हाडपाक बरें जातलें अशें ताका दिसता. लोकशाहीतलो एक प्रयोग तो, कारण त्याशिवाय सरकाराचेर प्रेशर येना, ते कितें लोकशाही मार्गान करतात, तातूंत कांय वाव येना अशें म्हाका दिसता. तांचें मत जें कितें आहा तें दिल्ली कॅपिटलाक वचून संसदे समोर मांडप हो तांचो अधिकार आसा. तांणी तें करपाक कांय आमचें कांय तांकां हें दिसना, अडचण दिसना. च्यान आमचो खबराकार संदीप कामोलकार. घेऊया एक लहानसा व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. फातोड्डे स्टेडियमार लेस्टराचेर हल्लो जातकीर आतां कुंकळ्ळेच्या तरणाट्याचेर पुलिसांनी हल्लो केलो. ताका लागून कांय पुलीस निलंबितय जाले. आतां शिवसेना तांचेर चढून बसल्या. लोकांक पिडून आपली ताकद दाखोवचे बदला गुन्यांवकारांक धरपा खातीर पुलिसांनी आपली ताकद दाखोवची अशें शिवसेनेन म्हटलां. कायदो रक्षकांचे हे करणेचो शिवसेनेन निषेध केला. ह्या पुलिसांचेर खर कारवाय जावपाक जाय अशें तांणी मागला. चिंबलच्या तरणाट्याचेर जाल्ल्या हल्ल्याचेरूय तांणी खंत उक्तायल्या. आता जे पुलीस जे आसा ते गोंयकारांचेर आपले शक्ती प्रदर्शन करतात. आमी जर चडश्यो आतां केसी पळय जाल्यार हालीं खूब कडेन आयकूंक येता, हाका मारलो, ताका पुलिसांनी एसॉल्ट केलो, खंय FC गोवाक केलो, खंय आनी खंय केलो, कुंकळच्या कोणा भुरग्याक. म्हणजे पुलीस जे आसा ते आपूण कायदो हातांत घेवंक लागल्या. अशी परिस्थिती गोंयांत जाल्ली आसा आनी हे गोंयचे दुर्दैव आसा. तांकां तुरंत सस्पेंड न्ही, तांकां डिसमीस करपाची वेळ आयल्या. कारण हांव जाल्यार आमी जाल्यार मागता की तांकां डिसमीस करचे म्हणून आमी तुमच्या माध्यमांतल्यान DGPक सांगूंक सोदता की अशा प्रवृत्तीचे जे लोक आसा तांकां डिसमीस करा. पयर सुद्दां कोण तरी एक्टिविस्टाक काल काय पयर खंय तरी ताजेरूय हमलो जालो. अशे जर एक्टिविस्टांचेर सोशल वर्किंग वर्काक कोण करता, अशे पॉलिटिकल पार्टीन जे आसा तांचेर जर अशे हमले जावंक लागले जाल्यार मागीर गोंया कडेन कोण पळयतलो? गोंय वाऱ्यार सोडचें पडलें. ते आवाज उठयतलेच. पूण तुमी जर अशे हमले तांचेर करूंक लागले जाल्यार फाल्यां तांकांय तांचेर किंवा तांच्या कुटुंबाचेर हमलो करूंक लागले तांकांय घरा बसचें पडटलें. कारण पुलिसूय जे आमी संरक्षण दिवपाचें काम जांचें आसा तेच जर आमचेर हमलो करूंक लागले जाल्यार आमी आशेन पळोवपाचें कोणा कडेन? नाव सेट एन एक्झाम्पल बाय डिसमिसींग ऑल द पुलीस ऑफिसर्स इनवॉल्ड इन दीस एसॉल्ट्स. DGPन तांची मिटींग घेवचें आनी तांकां समजावचें तुमचें जें काम आसा तें कायद्याचें पालन करपाचें आसा. कायदो हातांत घेवपाचें तुमचें काम ना. कायदो तुमी हातांत घेवंक लागले फाल्यां लोकूय हातांत घेतले. 8 म्हयन्या पयलीं आपल्या घोवाक आनी हेर कांय जाणांक पुलिसांनी बंदखणीत घालून बडयल्ले अशें शिवसेनेची उपाध्यक्ष राखी प्रभुदेसाय नायक म्हणटा. खात्या अंतर्गत चवकशी जावन अत्याचार जाल्ल्याच्या उक्ताडार आयिल्ले, पूण अजून ह्या पुलिसांचेर कारवाय कित्याक जायना काय म्हणून ती विचारता. जे एसॉल्ट जे सगळ्यात पयलीं हाजेर आवाज केल्लो शिवसेनेन 8 म्हयने पयलीं जेन्ना अमित नायक हाका पुलीस कस्टोडियल एसॉल्ट केल्लो एलोंग वीथ सम सिविलियन्स. ही डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी आज जवळ जवळ 8 म्हयने जाली. डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी सोंपिल्ली आसा, रिजल्ट आयिल्ले आसा आनी IGP इज ऑन रिकॉर्ड सेयींग ते हातूंत भितर इट इज पॉझिटीव आनी इट इज प्रूव्ड दॅट दे एसॉल्टेड अमित नायक. इतलें सगळें आसून ते आज कोणा खातीर रावल्यात? जरी तर तांणी आज जाता ताजे ते आज तांणी डिपार्टमेंटाक उशापणां घालून दवरिल्ले आसा. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत. चिंबलाच्या IT पार्कार झगडपी प्रवीण चोपडेकाराचेर हल्लो जालो तातूंत आपलो हात ना अशें माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रोहन खंवटे म्हणटा. मात चोपडेकारान फकत IT पार्काचेरच टिका केली ना तर आपणाचेर वैयक्तीक टिका केल्या अशेंय रोहन म्हणटा. आनी ताका लागून गोंयांत जावपी गुंतवणुकीचेरूय परिणाम जाव येता अशेंय ताचें म्हणणें. चिंबलाचो चोपडेकाराचेर मंगळारा राती कडेन भिरांकूळ हल्लो जालो. सध्या ताचेर बांबोळ्याच्या GMCत उपचार चलतात. ताचेर जाल्ल्या हल्ल्याची पुलीस चवकशी करतात. चिंबला येवपी प्रस्तावीत IT पार्का आड आपान केल्ल्या आंदोलनात ताणें वांटो घेतिल्लो. तो चोपडेकार काय कोण तो ताणें पर्सनल एलिगेशन्स केल्या. समज सोयऱ्याचो धंदो वेगळो, म्हजो धंदो वेगळो जाल्यार तें जाल्यार कितें, हें केल्यार कितें, हॉटेल एक फ्रेंडाचें जाल्यार थंय कितें, हांगा कितें, कसले प्रश्न. सो इट्स बेजिकली अ पर्सनल अटॅक. आतां पर्सनल अटॅक कित्याक केन्ना जावंक शकता? पर्सनल अटॅक जावंक शकता जेन्ना कोणाक खंय ना दुखला न्ही. दुखता केन्ना? जेन्ना दुसऱ्याचें बरें दिश्टी पडना तेन्ना. आनी ते मिसकोट करून थंय एसॉल्ट झगडी जाता, ती झगडी काडून हांगा लिंक करप कित्याक म्हणून? आनी कोण हो भुरगो? हाका वळखय ना, वळख ना, कांय ना, हें ना मरे. सो आय थिंक these type of things which are turning out, हे गोंय फुडें व्हरता आसतना खंय पर्यंत असले लोक आदाराक आसतले काय फक्त हेच अशेंच करपाक आसतले की दे डोंट रियलायज दॅट वॉट एवर दे डू दॅट न्यूज गेट्स कॅरीड इंटरनॅशनली. आनी इंटरनॅशनली गोंयाक एक नांव वायट जाता.
इन्व्हेस्टरांक एकदा फील जाता की बाबा हे आमी करताय सारकें आसा काय ना, एंड बेसिकली इंडस्ट्री विच इज ट्रायंग टू ग्रो गेट्स अ हिट. आल्तिनोच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. भौशीक बांदकाम खात्याच्या कंत्राट कामगारांचो प्रश्न निमणे सुटावो जातलो अशें दिसता. ह्या सगळ्या कामगारांक आसा त्याच पदार कायम करपाचें उतर मुखेल सचिवान PWD लेबर सप्लाय सोसायटीच्या कामगारांक दिला. बिरेस्तारा ते सचिवालयात वचून मुखेल सचिव धर्मेंद्र शर्माक मेळ्ळे. भौशीक बांदकाम खात्यान ह्या कामगारांक सेवेत कायम करपाची प्रक्रिया सुरू केल्या अशें तांचो अध्यक्ष दिनकर गावडे म्हणटा. भौशीक बांदकाम खात्याचो सचिव SP सिंगान ह्या विशीं फुडाकार घेतलो. सेवेत कायम करपाचें मुख्यमंत्र्यान तांकां आश्वासन दिल्लें. ते पुराय जावंक नाशिल्ल्यान सोमारा ते आल्तिनो वयल्या मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार आयिल्ले. आयज तुमी चीफ सेक्रेटरीक मेळपाक गेल्ले. तुमचो डिमांड कितें आसा, ताणें तुमकां कितें सांगलें आनी तुमचो स्टेप कितें आसतलो हेजेर मातशें आमकां सांगात. PWD सोसायटी टेम्पररी स्टेटस वर्कर आमचो डिमांड आसा एक उत्तर रेग्युलरायजेशन. 20-25 वर्सां जाली आमकां रेग्युलर अजून करूना PWD डिपार्टमेंटान. ताका लागून आमी फाटले 26 तारखेक आमी चीफ सेक्रेटरी मेळोवन गेल्ले. ते दिसा तो सेक्रेटरी PWD सेक्रेटरी नाशिल्लो, लिव्हीर आशिल्लो. तो कालूच जॉयन जाला. ताका लागून आज मिटींग दवरलेली आनी चीफ सेक्रेटरी आनी PWD सेक्रेटरी मेवळे आनी ताणें सांगलां की चीफ सेक्रेटरीन की तुमी आसा थंयच कामार आमकां प्रोसेस आसा त्याच पोस्टाचेर तुमकां घेता. आनी ते PWD डिपार्टमेंटाचे ते मनीस गेल्ले आमची DA एडमिनिस्ट्रेशन PWDची आनी मॅनेजर ती सगळीं गेल्ली डिपार्टमेंटान. ती PWD सेक्रेटरीन सांगलां जितल्या बेगान जाता तितली ती फायल तेंची मूव कर म्हणून. आनी आमी आतां थंय प्रोसेस पळोवपाक गेल्ले. पयले प्रोसेस चालू आसा. अशेंच आमचो प्रोसेस आतां 8 दिसां भितर आमी कितें प्रोसेस आसा तो पळयतलो आनी तेजे फुडें स्टेप मागीर आमी कितें ते घेतले. पणजेच्यान आमचो खबराकार सुशांत गावस आनी व्हिडिओ पत्रकार एग्बर्ट वाज. घेवया आनीक एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत परत एक फावट येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. एन्ड्युरो स्पोर्ट्सान जानेवारीच्या 13 तारखेर ट्रायथलॉन सर्त दवरल्या. एन्ड्युरो स्पोर्ट्साचो संस्थापक संचालक एलायस पटेलान हे सर्तीची म्हायती दिली. 113 किलोमीटरच्या ह्या सर्तीत 1.9 किलोमीटर पेवअप, 90 किलोमीटर सायकलिंग आणि 21.1 किलोमीटर धावपाचो आस्पाव आसा. ह्या सर्तीत जपान, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, बेल्जियम, स्वित्झर्लंड आणि फिनलँडचे ॲथलेटीक वांटो घेतले. तशेंच गोंया सयत मुंबय, पुणे, बेंगळुरू आणि सुरत ह्या शारांतले ॲथलेटीक वांटो घेतले अशें पटेलान सांगलें. Many ways this is going to be a first for the country. I'll tell you all about it. It's called the Goa Triathlon 113. 113 is the number of kilometers that the participant has to complete for the race. So this year, as you all know, the event is now in a brand new location. It's going to be happening at Siddharth, Goa. We have participants from all over the country and from all over the world who have registered for this unique event. Just to give you an idea of the distances involved, so it's going to start with a swim, as all the triathlons do. The swim is of 1.9 kilometers. Okay, so once they finish the 1.9 kilometer swim, they will get onto their cycles, on their bicycles, and they will cycle 90 kilometers. After they finish their cycling, they will return to the hotel where we will have cycle racks placed. They will keep their cycles back and then they will run a half marathon distance, that is 21 kilometers. The event has seen a lot of foreign participation. We've got people coming from, we've got Japan, Sweden, Australia, France, Belgium, Switzerland and Finland. So lots of foreign participants. Of course, lots of Indian participants as well from Mumbai, Pune, Bangalore, Surat and from Goa as well. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. दालगात कोंकणी अकादमीचे वर्सुकी पुरस्कार जाहीर जाल्यात. ह्या वर्सा अशोक चोडणकार, फादर सातान कारवाल्लो, फादर जुजे आंतोनियो दा कोस्ता, कांता गावडे, एंथनी कोरेया, मेर्शेच्या कोंकणी कला केंद्राक आणि फादर मारियोंजे बारेटेक फावो जाल्यात. विओ दालगात कोंकणी अकादमी दर वर्सा कोंकणी भाशेच्या मळार बरो वावर केल्ल्या 7 जाणांक आणि एका संस्थेक पुरस्कार दिवन तांचो भोवमान करता. ह्या वर्साचो पुरस्कार भेटवण सुवाळो 2 डिसेंबराक कला आणि संस्कृती खात्याच्या बहुउद्देशीय सभाघरांत जातलो.
पिलार म्युझिक अकादमीचो संचालक मुखेल सोयरो म्हणून हजर आसतलो. ह्या वर्साचे मानकारी जांकां हे फावो जाल्या दालगादो साहित्यीक पुरस्कार 2018 हो श्री अशोक चोडणकार हांकां वेता. दुसरो दालगादो कोंकणी सेवा पुरस्कार 2018 हो पुरस्कार फादर जुझे आंतोनियो दा कॉस्टा हाका लाभता. तिसरो पुरस्कार दालगाद संस्कृतीक पुरस्कार 2018 हो फादर सांतान कार्वालो हाका वेता. चवथो जॉयल डिसोजा दायस पुरस्कार आनी हो पुरस्काराचो मानकारी कांता गावडे जावन आसा. मागीर 5वो पुरस्कार दालगाद संस्था पुरस्कार हो आमी एसोसिएशनाक दिता तो पुरस्कार आनी तो कोंकणी कला केंद्र मेर्सेज हांकां फावो जाता. फादर फ्रेडी जेडे कॉस्टा पत्रकारिता पुरस्कार आसा जर्नलिझम पुरस्कार हो पुरस्कार एंटनी कुरेया ह्या जर्नलिस्टाक वेता. आनी दालगादो टॉर्नाटो पुरस्कार तरना रायटरांक आमी पुरस्कार दिता तो फादर मायरन जेसन बारेटो ह्या तरणाट्याक वेता. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत. इंटरनॅशनल सेंटर गोवाचो 3 दिसांचो 9वो कला आनी साहित्य महोत्सव 6 डिसेंबराच्यान सुरू जातलो. सध्या मी टूचो विशय देशभर गाजता. ह्या विशयाचेरय ह्या महोत्सवात भासाभास जावपाची आसा. त्या भायर वेगळ्यो कार्यशाळा, वॉटर कलराची चित्रकला अश्यो कांय नव्यो कार्यावळी आसतल्यो. पेंटिंग्स आनी वेगळ्या विशयांचे सादरीकरण जातले. हो कला आणि साहित्य महोत्सव दोना पावलाच्या इंटरनॅशनल सेंटरात जातलो. पुस्तक प्रकाशनां, कवी संमेलनां, पॅनलाची भासाभास, कार्यशाळा, प्रदर्शनां ही तर वर्सावळी प्रमाण जातलीच, पूण हे खेपे खुबशे नवे लोकूय येवपाचे आसात. Completely unique festival on the literary landscape. Today there are many festivals all around India, maybe as many as 100. But when this festival started, it was founded in a unique way. It is a partnership between the International Center of Goa, which is a non-profit organization, and the Goa Writers Group, which is a unique, small, very vibrant group of writers based in Goa. We started with the idea that Goan writers from Goa were being left out of conversations that were being dominated by choices made in Delhi. But we very quickly realized that Goa was not the only such case in India. So we started to build our festival around this essential DNA, which is this idea of different ways of belonging to the center, and also this idea of the margins should be at the center of our own festival. Constant array of book launches, discussions, poetry readings. There's everything from cookbooks to very serious history books. There's conversations with children. We have topics such as, which are very up to the date at the moment, such as Me Too, translations, fake news, and freedom of expression. We also have a pretty well-known photographer and documentary filmmaker, Vijay Jodha, who recently had an exhibition on droughts. So he's been shooting in drought-prone areas for a while, for many years actually, and he had an exhibition in Delhi, then in Hyderabad. So he's going to be here, and he's going to be in discussion with Jaideep Hardikar, I think, who's writing a book on farmer suicides. So, we have sessions at GALF 2018 which are devoted to, other than history, it's also devoted to social issues. We also have watercolor painter Abhishek Sen, who is going to have 2 workshops. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. इतले नायच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.